ॲन त्याचे नाव सांगलं ना स्टार्ट जाऊचे पहिले एंड जाता ओके ते काल मिस्टेक्स केला एवढा कसा पडाय तुझी चूक झाली म्हणून सांगू नये ते काही मिनिट सांगल्यावर मागीर तुम्ही ऑब्झर्व केला ना मी पण दुकरामास मोस्ट ऑफ द टाइम दुकरामास कोंगणी क्रिस्तांव इमोशन हे करची बरी कॉन्टेंट क्रिएशनाक तितलं काही टेक्निकली तुम्ही क्वालिफाईड जायचे म्हणून गरज ना वन थिंग यू हॅव टू बी गुड इन टॉकिंग म्हणा बरी आणि गुड इन रायटिंग ते दोन हे असल्यार यू कॅन कम इन टू कंटेंट रायटिंग कंपॅटिबिलिटी मस्त आसा आमच्या मध्ये अंडरस्टँडिंग इज टू द नेक्स्ट लेवल म्हणूया ओके देयर इज ट्रस्ट इन बिटवीन अस आम्ही दाखोवचे इट इज जस्ट फॉर फन फॉर यू टू लाफ तुमका एंटरटेनमेंट करूंक नॉट तुम्ही घरा वचून तेंत करा म्हणून न्ही हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस. फाटल्या सबार तेमतां तुम्ही सर्वां कार्मेल कॅफे पळोवन उंत आसत आनी तुमी पळयलें जाल्यार आमचे सडावो टॉपिक एकदम सिरियस आनी हांगासर इल्लेशें इन्फॉर्मेशन वा तले आमी तुमचे सांगता उलयतल्या पूण आज तुमचे खातीर हांवें हांसो हाडून आयल्या कारण काल्या गे म्हूण सांगल्यार आज आमचे सांगात आसचे सैरे तुमी समेस्तांनी तांकां खंडीत जावन एक ना एका रितीर पळयलां म्हणल्यार म्हाका खंडीत गोत आसा आनी ती आसात मानेस रॉन्सन आनीक मानेस्तीण ॲन. रॉन्सन अँड ॲन वा फॅट डॅड प्रोजेक्ट म्हणल्या नांवाखाल इंस्टाग्रामार व्हिडिओ करन कंटेंट क्रिएशन ती करन आसात आनी कोंकणींत कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करन रिल्स करन अशें एक फामाद जाल्ले पयले जोडे म्हणून हांवें तांकां सांगेत. तर आमच्या सर्वीक्षका तर्फेन हांव मानेस रॉन्सनाक आमच्या ह्या स्टुडियोक स्वागत म्हणटा. वेलकम टू द स्टुडियो. थँक्यू सो मच. थँक्यू सुपर एक्सिलंट. तुका पळयतना कित्याक तुजे कडेन फोनार उलयतना हांवें काल सांगलें तुजे कडेन तुका पळयतना एक हांसो येता कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमचे व्हिडिओज सडावत हांवें तुमकां फॉलो करनासता तुमचे खंयचे नवे व्हिडिओज हांव पळयता ते तुमी गोवा बैलेचे ते व्हिडिओ करचे आनीक तातूंत त्या ॲनान तुका इल्लेशे तमाशे करचे आनीक तूं एक तो बेचारा हजबंड म्हणल्यार बरी तुमी ते प्रोजेक्ट करता ते बारी एक खुशी जाता पळोवंक. सो आमच्या विक्षकांनी खंडीत जावन तुमकां पळयलां म्हणून गोत आसा. तर अले कोंकणींत ते कंटेंट क्रिएशन करीचे म्हूण सांगून तुमच्या मोती काल्या केले कित्याक सडावत तुळून तातूंत तुका करतात बट कोंकणींत ओले प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो तुमी पयली जोडी म्हणून आमी सांगेत. तर अले करीचे म्हणून काल्याक आयडिया आयली. अले म्हणून आमी एक्चुअली इट गोज बॅक इन टायम 2017 probably I don't know I'm wrong asung puro but probably we are the first people who started Konkani content on YouTube in 2017 ame ani mujhe Mrs. Anna na Karavali Kitchen म्हणून स्टार्ट केला. इट वॉज इवन एअर्ड ऑन दायची वर्ल्ड चॅनलान आणि दॅट्स हाऊ आम्ही स्टार्ट केला. पण मागीर मोद आसा पण वी गॉट बिझी विथ आवर लायफ मागीर भुरगीं जालीं मागीर वी वेंट अवे बट एट द सेम टायम हांव आनी इल्ल बिहायंड द कॅमेरा म्हणल्यार बरी कारावळी पीपल म्हणून आमची एक चॅनल आसा तातूंत आमी काम करता आसली. देन आनाक एक बोगला एक व्हिडिओ दाखयलो ताणें एक दीस असं आम्ही करून कालक जायना आमचे लगे पुरो आमचे कॅमेरा आसा मायक आसा लायट्स आसा वयर दोन सकल पूर आसा आमी बेस्टलर कालक करना म्हणून ताणें सांगलें अँड देन इट स्टार्टेड आनी वी डीड वन व्हिडिओ 2 व्हिडिओ आनी लोकांक लायक जालें पीपल एप्रिशिएटेड इट अँड नाव हियर वी आर. ओके सो आमी म्हणटात हर एक सक्सेसफुल दादल्या फाटल्यान एक स्त्री आसता म्हूण सांगून ते तुज्या सक्सेसा फाटल्यान हांवें सांगें ॲनाचें कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा. ओके तर आमी तुमची स्टार्ट कशी जाल्या जर्नी तुमच्या काजराची जर्नी येतात कित्याक म्हणून सांगल्यार एखाद्या वेळा तुम्ही एक कंटेंट क्रिएट करच्या पहिले तुम्ही काजर जाले आता तुमची एक फॅमिली लाईफ म्हणून आसा. सो तुमची आणि तुमच्या मिसेसाची म्हाका वळख करून दिशात की. ओके ॲन त्याचें नाव सांगलां ना स्टार्ट जावचे पयलेच एंड जाता. ओके सो मस्त लोकांची आमचे लव्ह मॅरेज म्हणूया ना बट इट्स एन अरेंज मॅरेज सड इन डेप्थ डिटेल आसा पण ॲन सांगता आमकां आमचेच एक नान आमची फॅमिली येता आसलें तिणी वळख करून दिलें अँड इन्स्टंटली लायक आय डोंट नो समथींग हॅपन्ड लायक वी फाउंड लायक आमी एकामेकाक परफेक्ट फिट म्हणला बरी. देन इमिडिएटली विदिन कपल ऑफ डेज वी मेट अगेन दे डबल चेक करचे बरी then we met again and then immediately it was proper magir we fixed a date kazarache that's how ye zala amche. Then but from that day onwards after we met we were like we are in love म्हणला बरी तसं असले एक फ्रेंडशिप म्हणला बरी लायक आमची आमी उलोवचे लायक आमी काल सांगता लायक
they tell no आम्ही हांव काले चिंता तेंगे सेम चिंता and simultaneously at a time आम्ही दोघी जाण सेम सांगतात all those things matched म्हणलं then तसं आमचे काजरचे ताका अनेक रिजन या समोर किती आमचं तुम्ही म्हाका आत्ता सांगले उलयता तुमचे बर्थडे डेटी लागीं आसा जाल्ल्यान ते सक्कडी काले म्हणटा स्टार जाले लायनिंग म्हणल्या बरी जाता कोणा at म्हणून the same time लढाई मस्त जाता आमचे मध्ये कित्या म्हण सांगल्यार जे तुमचे व्हिडिओनी जळकता ते कित्या म्हण सांगल्यार तर एक नॅचरल व्हिडिओ करीजे जाल्यार तुमचे ते नॅचरल ते मोग वा ते फ्रेंडशीप कित्या म्हण सडावत म्हणचे असता खजरात मोगावर न्ही चड फ्रेंडशीप आसा जे काही म्हण सांगून सो ते खंय ते फ्रेंडशीप येता ते तुका कान जाता ओपन तुवें तुजे सगळे काळीज उक्ते कर म्हणून बरें तूं एक्सप्रेस करीत जाल्ल्या ना ते काही तुमचे नॅचरल फिलिंग्स जाता ते काही फ्लो जातात कोण ना ओके तशें म्हणटा आसतना आता काजन कितले वर्सां जाली सो तुमच्या काजरे जिविता तुमकां दोगां भुरगीं म्हणून म्हाका गोत आसा त्या विशयी तितलें म्हाका सांगता गे ओके आमचे काजर 7 years जाली ओके काजर डेट म्हणून उडास आसा गे 8 years सांगता इल्ले कॅल्क्युलेशन मिस जालें कित्याक म्हणटा आमचे बिगिनिंग ऑफ द इयर जालें सो 8 years जाली 2 भुरगीं आसात करेक्ट ना 2 भुरगीं जोक्स बट 2 भुरगीं आसात आनी आमी कल्याणपूरचे फिगर्स एक मिलाग्रेस कॅथेड्रलांत आसा आतां एंड दॅट्स आमचे सिंपल एक ल्हान कुटुंब आनी मम्मी आसा घरा ओके आता तुम्ही वीक्षकांनी पळयलें जावंक पुरो रॉन्सन हांगा बसला जाल्यार आमच्या सांगता स्टुडियोंत ॲनी आसा ॲन मागीर आमकां निमाणे एक 10-15 मिनटांक ॲन आमकां सांगता मेळटली तो हांगा ताणें कन्फर्म करना आसा ताचे कडेन काजराची डेट म्हणल्या खातीर सो दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग हियर ओके आता तशें म्हणटा आसतना आमी मुखार वेता आसतना तुवें सांगलें 2017 तुमी एक कंटेंट क्रिएशन म्हणून स्टार्ट केलें म्हणून आता रांदपाची व्हिडिओ करता आसतना कोण रांदताले ॲन रांदताली की तुजी मम्मी रांदताली पुरो ॲन करताले हांव टेस्ट करूंक वतालो ओके तशें आमी म्हळ्यार एंड एट द सेम टायम ॲन वॉज द होस्ट सो वॉट वी यूज टू डू आमी गेस्टाक आपयताली वी यूज टू कॉल डिफरंट गेस्ट एंड काले रांदी येता वी शोकेस्ड स्पेशालिटी आसला बरी लायक आमचे करावळीची स्पेशालिटी काल आसा एंड देर वॉज वन स्पेशल डिश कॉल्ड बांगडे रेचर म्हणून आसलें ऑल दोज थिंग्स आमी फायंड आउट करून घेवन कोण बरें रांदता काल येता मागीर तशें आमी तांकां एप्रोच करताली देन वी यूज टू कॉल देम टू अवर स्टुडियो एंड यूज टू होस्ट एंड दे यूज टू कुक तशें हें जालें एंड पीपल यूज टू लव इट दॅट टायमा वाडा सर बट एट द सेम टायम it was just 2017 YouTube also grow जाता आसलें and even आमी तितले कॉन्फिडंट नासली कशें मागीर म्हाका तितलें नॉलेज नासलें हाऊ कंटेंट क्रिएशन वर्क्स सोशल मिडिया कशें चलता नातलें युट्यूबान कशें डेवलप जायचें आमी तितलें हें करूना मागीर एट सेम टायम आमचे एपिसोड्स जालें इवन दायची वर्ल्ड उठूंक आमी इतले एपिसोड्स करता म्हण सांगलें तेंगे एंड जालें एंड लोकांक मस्त इंट्रस्ट आसलें पळोवंक बट आमकां तितलें शुअर नासलें नॉर वी गॉट इनफ इनकम फ्रॉम दॅट म्हाका आय फेल्ट दॅट म्हजे उरल्या कामांतल्यान म्हाका चड इनकम येता सो लेट मी नॉट spend more time yenton म्हणून then I went away probably that was one of the mistake many of them do that हे करताना but 2017 was a year where YouTube was just growing मागीर we went away आमी we got busy with our life आणि हे करून and somewhere after lockdown I got an opportunity again to restart the channel that आमी करावळे people म्हणून एक स्टार्ट केला but over here what we did we showcased anything and everything happening Udupi and Mangalore side. And it was in Tudu, and I had one more host with me who was working with me, and that channel blew up. People used to love the videos, the content, the quality of the content, and they put likes on it. We were continuing. But again, somewhere down the line, right, I got busy with my work. Even आता जाल्यार I do content creation. I got busy with my work. ताका तितला time दिवंक जावना. So right now, one of my friend itself is working on that channel. So डेव्हलप करता असं कंटेंट तसं कंटेंट करता असं तुम्ही सांगताना म्हाका सांगलें चडावत जावन मिस्टेकाची लोकांनी कालें म्हणून सांगल्यार सुरू करताना सगळे व्हडल्या एन्थुजियाझम स्टार्ट करतात ओके हांव एक करता तें करता मस्त प्लॅन आसतात बट मोदे जाताना कांत जागे म्हणून सांगल्यार खंयगे एक कडेन म्हळ्यार सदां इनकम येना म्हणून गे वा खाली म्हणटा कन्सिस्टन्सी कंटिन्यू करूंक जायना सो खाली टेक्निकल रिजन्स आसता तें पुरा बट काही ह्या एका फिल्डांत तुज्या प्रमाणे सांगचें जाल्यार पेशन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हेरी मच ओके तर तुम्ही आता इतल्या वर्सां ग्रो जाल्यात म्हणजे आता 8 वर्सांत हांव तुमी तें चॅनल केल्लें तुमी 8 वर्सां आदी मदीं एकेंगी तुमी इल्लेशें उणें जालें पूण जाल्यार आतां कंटिन्यू करना आसात सो हें पुरो कंटिन्यू करूंक तुमकां तुमचें फॅमिली लायफ आसा तुमचें काम आसा सांगात हें करतात बॅलन्स कशें करतात कंटेंट क्रिएशनाक काल सांगतात एक दर समथींग कॉल्ड एज आमचे हॉबी पॅशन आनी एक पयचे टर्न जाला उपरांत आसा पळय देन यू डोंट हॅव टू वर्क एनीमोर म्हळ्यार करंटली आय एम डुईंग दॅट एंड म्हज्या वायफाचे सपोर्ट आसला बिकॉज
deviating from our regular work आतावन याका येवंक इट इज नॉट इजी. करेक्ट. फॅमिली जाला पर्यंत आमी चिंतता खर्चे ना काही. आमी एक्चुअली एक सॅलरी येताना एक इन्कम येताना वी लिव्ह इन अ कम्फर्ट झोनात रावतात आमी. ते एक पुढचे ते कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येवंक आसा पळय ते मस्त जायना ते. आनी ते इनिशियल ते मंथ्स आसा पळय ते विदाउट इन्कम रावचे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. बट लकीली आय हॅड माय फॅमिली सपोर्ट आसलो अँड I had some few well-wisher businessmen. They supported me a lot. When I as a plan सांगले तांकां, let me do a content creation for you, let me do a video for you. They supported me. ते मागीर ते support आतां आसा पळय they give my reference. ते एक reference दुसऱ्यांक दिला. Then I started getting more and more work. And totally quality based business म्हाका झाला. ओके. That is how I grew. ओके. तर त्या एका नोटार आमी आमची कॉफी शेअर करया गी. तुमच्या सक्सेसाक चियर्स. ओके. आमची कशी सांगा कॉफी पिवन जायते. नेस्कॅफे. ओके. सदावत आमच्या आयले गेस्टां म्हणटात आमची कॉफी बरें जाता म्हण सांगून. आतां तुमी एक विशय सांगतना सांगले सदावत जावन आमकां एक रेग्युलर काम आसता. रेग्युलर कामात आमकां कितेंय जावन ते एक म्हयन्याच्या एंडाक एक सॅलरी येवचें म्हणून गत आसता. इतले तर सॅलरी येता म्हणून आमचे फायनान्शियल डिसिशन आमकां काणूंक जावन दी. आमचे लायफ एक प्लॅन करूंक आमकां इजी जाता. पूण ते रेग्युलर काम सोडणं आमचेंत काले सुरू करताना ते काले आमी एक ते कस्टांची एक हें आसा. थोडे फावटी काय जाता आमी फिजिकली मात्र न्ही मेंटली आमी ड्रेन आउट जाता. कित्याक म्हळ्यार ते हांव करेक्ट रिलेट करूंक शकता. ओके. कित्याक म्हळ्यार म्हजी जर्नी तशी तसो जाल्ल्यान. पूण आतां त्या एका मेंटल ब्रेकडावना वेळार म्हूण सांगता तुका इन्कम ना एणेतान फॅमिली आसा एणेतान भुरगीं आसात मोकल्या लायफ खाले म्हणून तुका चिंतूंक तुका कळना. त्या टायमार तुवें कशें तें म्हळ्यार कालें केलें त्या सिट्युएशनांतल्यान भायर येवचे खातीर तुवें कालें पुराय केलें म्हणून आमकां कितें सांगीत की. ओके. फर्स्ट थिंग हांवें कालें आय डीड अ प्रॉपर कॅल्क्युलेशन. कितले म्हजे म्हयन्याचे कितले एक्सपेन्सीस आसा म्हटल्यार म्हजे रेंटल म्हाका इन्कम कितले येता. आनी एट द सेम टायम म्हजे एक ल्हान बिझनस आसा बँगलोरांत वीच गिव्स मी सर्टन अमाउंट ऑफ इन्कम. सो तातूंत हांवें कॅल्क्युलेट केलें आनी आय मेड शुअर दॅट I had enough passive income, मुझे 20 वेचे वरी, काले वेचे वरी, I had that. ते पूरा calculate कर येऊन, then I invested in my current business. Okay. Then slowly, one by one, I grew केले. It was not easy मुझे वरी. There were ups and downs. मधे client usually what होता है, हमें client होटो ली तना, they delayed. Corporate business अंते तना, okay, ये करिया. मागीर घरा गेलो ओके रेडी जाल्याने पुरो जाल्याने हॅपी मागीर फोन येता. फोन आयलो कोण सांगता ओके आतां करंटली आमी तितले बजेट ना आमचे लागीं वील डिलेड फॉर कपल ऑफ मंथ्स ऑर 2 months. ओके देन कंप्लीटली मेस जाता. बट लेटर ऑन समवेअर इट पिक्ड अप. कितें म्हण सांगल्यार सडावत जावन कोणाक पॅशन आसा त्यांनी पॅशनीन केदाळ तांचें काम जावन म्हळ्यार प्रोफेशन जावन ती कन्वर्ट करतात. आमी काले पॅशनाचेर मात्र पळोवंक जायना. देर आर अदर कॅल्क्युलेशन तुमी सांगले बरें पुरा पळयचें पडटा. देखून सडावत लोकांक तांकां एक आशा आसा जाल्यार लायफान कितें करीचें आपल्या पांयार कितें करीचें म्हळ्यार तांचें फायनान्शियल सिट्युएशन तांकां सोडिना. पूण तुमच्या विशयाचेर तुमी इल्लेशे कश्ट काडले. तुमकां सगळा प्रास सड एन असो तुमकां सपोर्ट आसलो. कित्याक एका पार्टनर सपोर्ट आसतना लायफांत केदोडलो पर्वत जाल्यार इल्लोसो कित्याक म्हणटा तुमी तुमच्या व्हिडिओनी तुमी झगडून पडटात तोले पुरो तुमी करतात जाल्यार रियल लायफान आना तुमकां मस्त सपोर्ट आसा. तशें म्हणटा आसतना तुमी पयलें कालें करनासल्यात म्हळ्यार ह्या एका फिल्डाक येवचे पयलें कॉर्पोरेट लायफान तुमी कालें करनासल्यात तें तो नाका खंय म्हण तुमकां कनेक्शन नाका आयलें गी वा हें तुमचें सपरेटच फील्ड गी ते डिविएशन कशें जालें हाचे विशीं कितें सांगताय गी म्हाका. हांवें एक्चुअली आफ्टर म्हजें ग्रॅज्युएशन वोंगा जालां उपरांत बँगलोरांत मास्टर्साक गेलो. मागीर थंय इमिडिएटली म्हाका जॉब मेळ्ळें. आय वॉज इन एन इंटिरियर एक्झिक्युशन कंपनींत काम करतालो. ओके. एंड थंय काम करतना I worked there for almost 2.5 years. मागीर थंय परतून म्हजी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसला समथींग सिमिलर करूंक. थंयचोच एक एम्प्लॉय आसला. आय पार्टनर्ड अप विथ हिम एंड आय स्टार्टेड माय इंटिरियर एक्झिक्युशन वीच वॉज गोईंग व्हेरी वेल. बट समवेअर डावन द लायन आसा म्हळ्यार एक ल्हान काणी सांगता तेजे मदें. हांव ह्या इंटिरियर कंपनींत काम करतना द कंपनी वॉज ग्रोईंग व्हेरी वेल एंड दे वॉन्टेड टू स्केल अप. ती स्केल अप जाताना दे गॉट अ कंपनी हू इज स्पेशलायज्ड इन scaling up marketing and there is proper marketing agency. That time they were doing advertisement for Coca-Cola and Limca. And they hired him and I was working directly under MD. It was my first job and campus interview amka selection zalna and I was working directly under the MD and I was the middleman between this marketing agency and MD. Okay. So whatever communication was going through me other than company development काय आता ये ते पूरा मुझे through येतले. And I used to love the work. It was total creative.
कंपनीचे लोगो डिझायनिंग आसूं दी तेजे टॅग आसूं दी नातल्यार कशें मार्केट करचें तांचे पुरो डॉक्युमेंट्स एक क्लायंट आवटू कशें उलीचें ऑल दस वयर कोन सकयल जाता आसलो आनी समवेअर अशें जाताना I got close to that marketing agencyचे त्यांचे द हेड्स हू वर कमिंग रायट सदांय उलयतना येताना जाता ओके ओके हांवें असोच विचारलें इज देर एन ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका आसा की म्हणून विचारलां हांवें सांगलें डेफिनेटली म्हणून सांगलें तेणें कम गिव एन इंटरव्यू विल डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट आनी तसंच म्हणून सांगलें आय वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह आनी म्हाका एट द सेम टायम आसलें सो जॉब आसा न्ही हातींत म्हणून समवेअर आय वॉज हॅपी अँड बट one thing what is happening over here, this company was a different kind. The chairman used to not like me because I was not a Marwadi. Okay. So corporate life and changed. It's a part of that. Okay. That's this one thing was there. So and things didn't turn out that very well, but the MD was very happy with me. Then at the same time there was someone who was working over there. Tajoto joins on, we started something similar, an interior execution company, which was backed by the MD. MD told he will give us enough projects to work and all. Why don't you start? Okay. Then we both started. We went very well. And I was also constant touch with this marketing company. Once you have the number, it's easy, you know. Then, then somewhere down the line, me and my partner, we broke up. Okay. This is the end of my career. Okay. Islan Gamanta, I joined up with the construction company and we went into joint development, joint venture and they don't constant source of income. Okay. And somewhere I invested in another company in Bangalore. Corporate printing agency investment. That was my friend's company. Okay. So I had income from here, I had income from there. And lockdown, this was a time and an opportunity for me to rethink what I wanted to do. Correct. So there was a long time. I took up enough courses. I took up some really good courses and really expensive courses, and I gave enough time. Lockdown, आम्ही सकाळी एक भुरगें उठून खेळटलीं then घरा मदें घराच न्ही आमकां एक व्हडलें गार्डन आसा. We used to have fun with kids and I used to deviate most of my time in studying. Okay. एक वर्ष हें जालें, then I calculated. This was the time when I got really serious. ते 6 months, 8 months जालें न्ही, I got really serious and I calculated my finances. Now it is right time. And I told her, I am going for a career change. Ata, it is going to be really tough. I need your support. कसं जाता म्हणून म्हाका गोत्ता म्हणून सांगलें. Then she told, yeah, if you want to do it, go ahead. Then this is where I stand. Okay. And I worked as a freelancer for almost 3 years. And this is my 1.5 year as a company. And today, it's doing very good. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी सांगता आसतना म्हाका म्हजेंत लायफ जाल्यार इट इज समवॉट सिमिलर. एक बरें लायफ आहलें, कॉर्पोरेट जॉब आहलें, हात भरून सांबाळ आसलो, सगळी त्या कम्फर्ट झोन आतावन आमकां कोविडाचें एक हिट, ते कोविडाचो एक मार सडावत लोकांक तांचें लायफ. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमकां बायबलांत कितें सांगतात, जेजो तुमचें लायफ बदला, तुमची जिणी बदला, तुमी चिंता म्हूण सांगतना आमी कोणी चिंतिना, पूण लायफांत एक अनवार येताना तुजे वेर एक मारताना तूं निजावन चिंतूंक सुरू करता, हांव खाली करन आसा, हांव खंय वचून आसा. आनी कोवीड असो एक टायम हांव चिंता सडावत सगळ्यांक एक रिफ्लेक्ट करूंक, तांचे जिणयेचेर एक नदर भोंवडावंक एक चान्स मेळ्ळा बरी. तुमी तुमची जिणी एक चेंज करून काणगेली. I would like to tell one thing. I see मस्त जाण आसात कोंकणी कॉन्टेंट क्रिएशन येतात. दे स्टार्ट करूंक विथ तुमी सांगला बरें विथ अ बँग स्टार्ट करतात. ते कन्सिस्टन्सी दे लूज इट. बट हांवें एक पॅटर्न पळयलो मात, बिकॉज इवन आय वॉज इन दॅट पॅटर्न. आज 1, 2, 3, 4, 5 कोंकणी विडियोज घाले विच गॉट समवेअर अराउंड 1000-3000 व्ह्यूज आयले म्हणून चिंता. मोद एक तुळू व्हिडिओ कंटेंट घालतात. तुळू घालल्यार इट्स स्केल्ड अप. ओके, स्केल अप जाता, फुल ब्लो अप, लायक probably 100K views जाता, viral जाता, leveler जाता, people talk about it, share जाता, probably तांकांच ते WhatsApp रिटर्न येता ते व्हिडिओ. दे विल बी रियली हॅपी. नेक्स्ट काय करतात, तांचे कोंकणी कंटेंट घालतात. कोंकणी कंटेंट घालला वेळार इट विल कम अराउंड 3000 रुपीज. दे लूज होप बिकॉज कोंकणीन ते शेअर येवंक ना न्ही, काले जावंक ना, काले जालें, दे गेट इट आनी परतून ती तुळू स्टार्ट करतात. देन दे आर कन्फ्युज्ड, इदर दे गो थ्रू तुळू इटसेल्फ ऑर कोंकणी इटसेल्फ. बट हांवें सांगचें लागना, बी कन्सिस्टंट. कोण कंटेंट
क्रिएशन स्टार्ट करतात पळय, इवन आय हॅव सीन मेनी यूट्यूब चॅनल की कोंकणीन स्टार्ट करतात बरें, द चॅनल इज रियली गुड, बट समवेर तुळू एक पुढचे स्टार्ट जाला म्हळ्यार दे लूज होप. आमी सांगशात ते अंडरस्टँड युअर नीश खंय आसात तुमी म्हणून. इफ इट्स कोंकणी मेक शुअर इट्स ओनली कोंकणी, इफ इट्स तुळू मेक शुअर इट्स ओनली तुळू. तशें तुमी स्टार्ट करा म्हणून हांवें सांगचें एनी क्रिएटर. ओके, कितें म्हणजे नेक्स्ट सवाल आसलें कित्याक आतां जे कंटेंट क्रिएटर तूं कितें सांगूंक कशें तें म्हणून विचारचें रावली, बट यू युअर सेल्फ सेड इट. आतां तुवें तशें म्हणटा आसतना तुवें सांगलें कोविडाच्या लॉकडावन म्हळ्यार तुमी प्रोजेक्ट परतो सुरू केलो जाल्यार तूं तुजे स्टडीज तुवें कंटिन्यू केले म्हूण सांगून. आतां थोड्यांक जावं समजना की थोडी व्हिडिओ करतात म्हळ्यार कित्याक हातांत आतां सगळ्यां कडेन एक मोबायल आसा, मोबायलांत एक बरो कॅमेरा, कित्याक म्हणजे आतां सक्कड मोबायलां तुमी पळया, मोबायलाचे मॉल कितलेय उणें जावन दी, कॅमेरा एक सुपर कॅमेरा दितात. तशें म्हणटा आसतना कालें करतात म्हणून सांगल्यार फोटोग्राफी सुरू करतात, व्हिडिओ क्रिएशन सुरू करतात, कित्याक एक मोबायल आसा काले रेकॉर्ड करतात घालूंक सुरू करतात. पूण एक बरो व्हिडिओ क्रिएट जायचे जाल्यार एक बऱ्या एका व्हिडिओची लक्षणां कालें आनी ते करीचे जाल्यार कहले पुरो नॉलेज गरज आसा आनी कहल्या पुरो संगतींचेर लोकांना चिंतीचे त्या विशयान दिलें म्हाका सांगता येईल. ओके, सिंपल. हांवें कॅमेरा or the mic or the light कितला आसूं दी, that doesn't matter. First thing is what you need is the content. Simple. तुमची स्टोरी बरें आसीचें. हांव सांगेन एवरी व्हिडिओ आमी केले इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, बट सम ऑफ द व्हिडिओज आमी करचे इट इज गुड. आतां तुमची एक पुढची तुमची स्टोरी स्ट्रॉंग जाल्या देन फोकस ऑन द अदर थिंग्स. आतां स्टोरी फॉर एक्झाम्पल आतां एक कप, दिस इज द कप. ह्या कपाक तुका एक स्टोरी क्रिएट करतना थिंक अबाउट इट. ओके, क्लोजअप शॉट जाय की, मिड रेंज शॉट जाय, पयस तोंच जाय, हाऊ डू यू एस्टॅब्लिश तेंय तुमी अंडरस्टँड करा. तें अंडरस्टँड केला उपरांत तुमी देन फोकस ऑन द लायट. ओके, कपाक ओके शॅडो येयले, लायट घाला, मागीर साऊंड. ओके, ताका मायक जाय की, मायक नासल्यार तुमी एक काम करा, तुमचे डेफिनेटली घरा एक ना दोन मोबायल आसतात, फेस कीप अनदर मोबायल ओवर हियर, ते साऊंड तुका हें करूंक. देन कम्स द लास्ट पार्ट इज एडिटींग. नाव तुमी सांगला पळय खंयचेय मोबायलान देर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लिकेशन्स, खंयचे एप्लिकेशनां तुमी यूज करियात. सो मेन खंयचे की फर्स्ट इज द स्टोरी, देन फोकस ऑन द कॅमेरा. कित्याक म्हळ्यार एक पुढचे तुमची व्ह्युअरशीप, तुमचे फॉलोवर्स इनक्रीज जाला उपरांत यू कॅन ऑलवेज अपग्रेड टू अ बेटर कॅमेरा. तुम्ही स्टार्टिंगच तुम्ही इन्व्हेस्ट केल्यार सो दर इज नो पॉयंट तुम्ही असले पुरे डिप्लीट केल्यार. तुम्ही स्टार्ट स्लो देन स्लोली वन बाय वन अपग्रेड करा. दॅट इज द बेस्ट वे. ओके, तुम्ही आता म्हणतात कन्सिस्टन्सी, आता गलच्यान कान जाता म्हणून सांगल्यार थोडे पडी कालें करतात फस्टच्या थोड्या दिसांनी मस्त एंथुजियाझम आसता, दिसाक एक व्हिडिओ की हप्त्याक एक 4 व्हिडिओ की 5 व्हिडिओ तशें घालतात, बट निमाणे काल थोडे पडी व्ह्यूज येनात बिकॉज वेरियस रिजन्स आसात. कित्याक आजकाल आमच्या इंस्टाग्रामार पळयल्यार कंटेंटाचे खाले म्हणून वाडूच येवन आसता म्हणटाना व्ह्युअर्सांक की थोडे पडी सिलेक्टेड कंटेंट सदर तुमकां व्ह्यूज येनात जावंक पुरो. आनी तसल्या टायमार कन्सिस्टन्सी कितली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तूं घालनासय जाल्यार ते कंटिन्युअस त्याच टायमार त्याच दीस अपलोड करचे ते पुरो कितले इम्पॉर्टंट म्हणून जे प्रमाणे सांगचे जाल्यार usually 1 or 2 videos a week on Instagram it is fine. YouTube on 1 video a week is absolutely fine. The algorithm pick करता कशें कालें म्हणी तुमचे टायमिंग आनी, बट मेक शुअर दॅट यू आर व्हेरी कन्सिस्टंट. कित्याक म्हळ्यार तुका देर इज अदर टर्म सांगचे जाल्यार द रील तुमी इंस्टाग्रामान कालें अपलोड करतात दॅट इज टू अट्रॅक्ट द न्यू फॉलोवर्स. तुमी पोस्ट कालें घालतात, द स्टोरी घालतात, ते एक्झिस्टिंग फॉलोवर्सांक अपडेट दिवचे बरी. सो इफ यू वॉन्ट मोर फॉलोवर्स मोर कंटेंट घाला तुम्ही. इवन इफ यू पुट 6 reels in a day, I mean sorry in a week, it is absolutely fine provided you have that time energy to do it. It is not easy. 6 reels हप्त्यान घालूंक आसा बाळे, आयकूंक इजी जाता, कितला आयकूंक इज व्हेरी इजी, बट इट इज नॉट एट ऑल प्रॅक्टिकल की जायना अनलेस यू हॅव अ टीम. एक पडचे तुमचे लेगीत टीम जालें, इफ यू आर टोटली इंटू कॉन्टेंट क्रिएशन और इफ यू आर काल सांगता तुमकां तुमचे पर्सनल ब्रँड बिल्ड करते आसात देन इट इज व्हेरी रेलेवंट आनी तुमी करीचे हे त्या लेवलार. बट तुमी एलोन ओके हांवूच शूट करता, हांवूच स्क्रिप्ट बरयता, हांवूच एडिटींग करता, then it is not practical. When you are in that way, stick to 1 video in a week. That is ideal. आता आम्ही येऊनचे जाल्यार तुमच्या कंपनी विशयी तुम्ही आता सांगले तुझे स्वंत कंपनी आसा, ती कंपनीचे डिटेल्स म्हाका इल्ले सांगशी गे. म्हणल्यार तुमी कले पुरो सर्वीस दितात, तुमचे टीम कशें आसा, लायक तुमचे काम तुम्ही खंयच्या रिती तुमी काम करतात ताचे विशीं दिल्ले म्हाका नॉलेज दिताय गे. हांवें मेनली आय एम इंटू कॉर्पोरेट व्हिडिओ प्रोडक्शन. ओके, तुमच्या कंपनी नावी म्हाका सांगता जाल्यार बरें जालें. म्हज्या कंपनीचें नांव मेटाट्रॉन ॲड्स. मेटाट्रॉन ॲड्स इज माय कंपनी नेम अँड आय एम मेनली इंटू कॉर्पोरेट व्हिडिओ प्रोडक्शन. कॉर्पोरेट व्हिडिओ प्रोडक्शन येता, सो फॉर एक्झाम्पल तुमचे लागीं तुमची एक बिझनस आसा अँड यू वॉन्ट टू शोकेस
to the world. And there, that is where I yeta. Then I sit with the owners or the whoever is there with the company. I create a story for them. The story, okay, Kanchanam videos, I create that. They simple, Okay. Other than that, I provide social media promotions, any management as well, and various other content writing also. ऑल्सो ओके. Right. आता ॲनाचे रोल काले तुझ्या कंपनीन तू काले करता लाईक घर मात्र सांभाळता की तुमचे खाली तुमचे कोंकणी व्हिडिओज मात्र की कंपनी ते त्यांचे काले कॉन्ट्रीब्युशन असं. And handles most of the work also at the same time. Like when I am away, she manages the emailing, client conversation, and mostly आम्ही काल मिस केलं. Sometimes it gets really wild. मस्त emails येतात आणि मेल येताना असं पडे like 2-3 people send a single mail काही खाले मिस झालंय म्हणून कळताना. So she helps a lot with that. आणि त्या एका फील्डात फिमेल्स आर बेटर म्हणून म्हाका गोष्ट आसा की त्या म्हणल्यार आमच्या घरचे सगळी कम्युनिकेशन आणि पुरावे हँडल करचे आमच्या क्लिनिकेशन जाल्ल्यान. सो फिमेल्स कॅन डू इट बेटर. तशें म्हणटा आसतना सडावत आमी सांगचें आसा खंय सर एक गो आनी बायल सांगाता येवन एका पर्पजा वयर काम करतात गी सडावत तांची एक म्हळ्यार बिझनेसान तांकां एक बरें सक्सेस म्हणचे की सड काम जाता. तुम्ही घरांत सांगाता आसात कामांनी सांगाता आसतात तुमकां काम म्हणटा तुमचे फन आनी फन्नूच तुमचे काम म्हणटा आसतना तुमकां सांगाता एक टायम मेळटा आसतना. सो हाव इज दॅट एक्सपिरियन्स कशें फील जाता ते? Sometimes it is fun. Sometimes it gets annoying because the first thing ते काल मिस्टेक्स केला वळा कसा पडे तुझी चूक जाली म्हणून सांगू जायना. ते काही मिनिट सांगल्यार मागीर this is one of the major आणि like तुझे एम्प्लॉई if somebody is coming late सांगेत या टाइमवर तुझे काम करणे येता पावता काल अर्जंट this is there घेतला. But at the same time फेक रिचे म्हणणं अळे तू आनाका फ्राय करसा तुका पाटी घरावसो कसा मज उडास असतले. सो बेनिफिट्स आसात प्रॉस अँड कॉन्स ताचे म्हणल्यार आसात न्हय. पूण एका लेखा थोडे पुटी पळोवंक गेल्यार आता तुम्ही ऑफिसांनी सांगत असतात घरांनी सांगत आसतात ऑलमोस्ट 24 hours तुम्ही सांगत असतात म्हण येता. सो तुमचे काम आणि पर्सनल लाईफ ते मिक्सअप जायना गी ते तितले डीप आम्ही शिंदूक वचना. बट या वर्क म्हणताना वर्कच असता आणि घरा म्हणताना घरा बरेच बिकॉज आय मेक शुअर दॅट आय स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम विथ माय किड्स बिकॉज ते एक आसा न्ही दिसाक एटलीस्ट 1.5 hour म्हणल्यार बरी हांव म्हज्या भुरग्यां वांगडा स्पेंड करता तांचे वांगडा खेळूंक आसूं दी तांचे वांगडा सायकलिंग करूंक. सो आय वॉन्ट टू सी देम ग्रो अप. ओके दॅट इज वन थिंग. तेज ऑन या म्हळ्यार काम जाता म्हणल्यार कित्याक म्हळ्यार हांव आनी म्हजो न्हवरो म्हळ्यार अशें तास जाल्यार म्हळ्यार आमचें एक क्लिनीक आसा आनी आमी दोगांय 24 hours म्हळ्यार सांगत आसता जाल्यार थोडे पुटी आमकां कळना की आमी आमचे कामूच करनासता किंवा आमचे पर्सनल टायम दिवन आसा की थोडे पुटी कन्फ्यूज. देन समटायम्स आमी एक पॉज काडून घेता. मी पॉज काडून आमी चिंता लायक आमी काले करनासो लायक आमी कामूच इतलें करता की हांगा आमचें काले जावन आसा म्हणून सांगून थोडे पुटी ते कन्फ्युजन एक तशें आसता. तितले पुरो बुडता आसतना तुमचे मुख्य प्रोजेक्ट काले तुम्ही आता हे काले करनास एक लांब स्केलार तुम्ही करनासत ते आता अपस्केल करचे हे आसा गे वा डायवर्सिफिकेशन काले करचे आसा गे. आता कोंकणी कंटेंट तुम्ही क्रिएट करनासत कोंकणीक स्टिक जातात गे वा सांगल्यार बरी म्हणून काम जाता कोंकणीत आमचो लोक आमचे व्ह्यूअर्स मिनिमम असतात तशें थोडे पटी काम जाता की म्हणून सांगलेले इन्कम जनरेशन जायचे कित्याक तुमकां दोगां भुरगीं आसात पाटलांचे लायफ आसा ते पुरा म्हणटा आसतना तुम्ही ते आता दुसऱ्या चॅनल म्हळ्यार दुसऱ्या लँग्वेजाक तुम्ही मायग्रेट जावंक चिंतात की व्ह्यूअरशीप वाडोवच्या खातीर तले काले म्हणे आयडिया आसात ना. दिस आम्ही कोंकणीत स्टार्ट केलं वी जस्ट डिड इट फॉर फन. आमकां कांय इनकम म्हणजे कांय येना बिकॉज इंस्टाग्राम डजंट पे. ओके वी आर ओनली अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. यूट्यूब ना म्हणून फेसबुक ना. ओनली वॉट एवर वी आमी इंस्टाग्रामार पोस्ट करता दॅट गोज ऑटोमॅटिकली टू फेसबुक. ओके द मेन रिझन आमी स्टार्ट केलें इज वी वॉन्टेड टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रँड. ओके हें करूंक आनी हे आमी कंटिन्यू करतात. कोंकणीत आमकां कितले टायम वरे कंटिन्यू करूंक जाता आमी कंटिन्यू करतात अँड वी लव डुईंग व्हिडिओज. ओके आता सडावत सगळ्यांनी सांगचें आसता व्हिडिओ क्रिएट केल्ल्यान आता सडावत इंस्टाग्रामार आनी पुरा घालतात आनी थोडे पुरा व्हिडिओ खंय घालनासतात आमी इंस्टाग्रामार घाल्ल्या दरमान युट्यूबार आमी घाल्ल्या दरमान आमकां मस्त पयशे मेळ्ळे आनी त्याच्या दरम्यानच व्हिडिओ करनंतर सुमारग्रस्त जावन बंगले बांधले ते पुरा जाले. हांव एक रिक्षा ड्रायव्हर जावन आलो म्हणून थोडे स्टोरीज आनी पुरा घालतात. सो तुमकां तांचो इतलो फिल्डाक एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार ते कितले सत आनी ताचे कशें इनकम ते कशें जनरेट जाता ताचे विशीं इल्लेशें आमच्या ट्रू पिक्चर आमच्या लोकांक सांगतात गे. Most of the cases it is true. Okay, but तुम्ही कोंकणी कंटेंट
most of the people must be knowing Shutterbox. I'm working closely with Shutterbox, Sachin Shetty to काम करना सा, and he gets pretty good amount through YouTube. But ताजे algorithm काल है, he posts every single day video घालता. And there are other vlog creators also. ताजे कोणाचे videos बरेच घालतात, and they earn more than $1 lakh in a month. That is one thing. आणि ताजे वेळेला brand promotions असतात. Brand promotion तांगी ती they earn pretty good. But कोंगणी इंदा सब like let us break down कोंगणी content creation चे आम्ही याला break down करूया. So roughly आम्ही एक दर्या एक आमचे 10 lakhs असतात म्हणून चिंतया एक कोंगणी उलितले लोक. तांतून somewhere around 2 lakhs maybe having access of Instagram and Facebook and all. And out of that maybe again 1 lakh are active. Instagram pretty much active म्हणजे youngsters आणि पुरं दन घेऊन. Now out of that 1 lakh let us recount कितले जण कोंगणी पळोवंक पसंत करतात, कितले जण पसंत करनात. आणि what happens with कोंगणी एक उडास धरचे कोंगणी तुळू असून ती लोकांनी they have to keep this in mind. What you create in content, for example, you're creating a content in Kongni, people may prefer watching that in English or Hindi. Because most of the Catholic people are well educated. Correct. ते काय करतात तुम्ही कोंकणीत content create करताना educated people prefer watching that in English or Hindi. So what happened मोंगा पुरतून break झाला. So तुम्ही कोंकणीत content create करताना if it's for YouTube or Instagram your growth is limited to maximum 1 lakh followers maybe, not more than that. Or maybe उरले पूरा दर ना 2 lakhs वरगी वसून पुरो, but highly unlikely. तशें जाल्यार आमी म्हळ्यार आतां कंटेंट क्रिएट करता जाल्यार आमी हे पुरो संगते आमी मोतीन काडून घेता जाल्यार कोंकणी कंटेंटांतावन इनकम तितले चड जनरेट जायना म्हणून सांगून तुमी सांगतात. ओके, आतां चडावत आमची आतां युवा जाणांक आतां चडावत यूथ कित्याक म्हणून सांगल्यार इंस्टाग्रामार इतले प्रॉमिनंट जावन आसात की सगळे कंटेंट क्रिएट करतात. पूण काल जाता गे म्हणून सांगल्यार चडावत आमचे हांवें एक ट्रेंड पळयल्या प्रमाणे म्हळ्यार आमी त्या एका रिल्स बरो पळयता जाल्यार हांवें पळयलें ट्रेंड काल गे म्हणून सांगल्यार एक खंयचोय व्हिडिओ आयलो एक इंग्लिशान जावन हिंदीन जावन एक व्हिडिओ आयलो ताचे एक ट्रॅक आसता ताचे एक पद खंयचें एक पद आयलें जाल्यार तेंत पद काडून तेंत सेम कंटेंट म्हळ्यार कॉपी करचें हें आसता. म्हळ्यार मेन कंटेंट हिंदीन आयलें तो जोक काडून गेलो ते दुसरे लँग्वेजी कंटेंट क्रिएट करून तशें तें म्हळ्यार कॉपी करून तेंत रिक्रिएट करचें हें आसता. सो लोकांक हांव चिंता तें पळयलें पळोवन थोडे फुडें बोर जावन न्ही थोडे फुडें तुवें फॉलोवरां होगडावन काडूचें तशें आसूंक पुरो. सो तशें आसतना तुम्ही तुज्या फॉलोवर्सांक कंटिन्युअसली ते एक एंगेज जोरीचे जाल्यार तुवें कळले पुरो पॉयंट्स मोतीन काडून कशें कंटेंट क्रिएट करचें पडटा. एक ताचे विशय म्हळ्यार कंटेंट स्टोरी बरेचे जाल्यार कित्याक म्हळ्यार हर एक पुटी नवी स्टोरी चिंतूंक थोडे पुटी तितलो मंडो तितलो यूज करचें पडटा. सो तूं आतां तुजे स्टोरीज बरेचे जाल्यार तूं तुजे आयडियाज खंय जावन कशें जनरेट करताय. आमचे like almost 70% of the content is inspired from somebody else. But आम्ही काय करतात आम्ही इल्ले आमचे कोंकणी टच हाडूंक ट्राय करतात. इधर आमचे उलोवण्यांत आसूंक पुरो इधर आमचे तुम्ही ऑब्जर्व केल्यार वी पुट दुक्रामास most of the time. आमचे कोंकणी क्रिस्तांवचे एक इमोशन हे करची बरी. सो आम्ही इल्ले आमचे कोस्टल टच दिवंक ट्राय करतात. दॅट इज हाऊ वी डू इट. बट द बॅकग्राऊंड रील ते म्युझिक आसून ती काल आसून ते आता currently 2024 2025 वतावन it's irrelevant. 2023 2022 2023 it used to go viral. तुझे बॅकग्राऊंड म्युझिक सेम दवरल्यार खंयचे म्हणजे ट्रेंडिंग आसल्यार आसा वळ्यार ते खंयचे एक सॉंग असले खलिसी कालिंगे असले सम सॉंग ते दवरल्या कुडले इमिडिएटली लायक वायरल जाता एवरी दिस. देन प्रॉब्ली इंस्टाग्राम केम टू नो सट्टा असे करते असत म्हणेन. सो रायट नाव तू कितले वायरल हे सॉंग घे तुझे रील फाटल्यान घाल इट डजंट वर्क एट ऑल बिकॉज ऑल्गोरिथम चेंजेस. अँड फ्रॉम 2025 इट इज मोर डिफिकल्ट. तुम्ही पळयल्यार तुमकां 2025 was starting January. The views were like crazy. म्हणल्यार बरी व्ह्यूज मेळटा खंयची व्हिडिओ घाल्यार की तुमकां रन जाताले. तो 2000 फेब्रुवारी आयले आतां मार्च येते आसा हार्डली यू गेट एनी व्ह्यूज. ते what they upgrade their algorithm always ते करताना. सो ताचे प्रकार तुम्ही हॅव टू अंडरस्टँड दॅट अँड गो अहेड. ओके, आतां कोणी आतां रील करतात जाल्यार वा कले कंटेंट क्रिएट करतात जाल्यार
तांणी आतां कले म्हणून तांणी आतां म्हळ्यार सगळ्यां कडेन खंय मरे आसल्यार शूट काली घालची गी वा तले एक कोणें ट्रेनींग काडून वा खरें ताचे स्टडीज काले तशें करीचें पडटा म्हळ्यार टेक्निकली क्वॉलिफिकेशन तलें जायचें पडटा म्हळ्यार तुवें आतां तुजें जालें इंटिरियर डिझायनिंगाचें फील्ड त्या फिल्डांत तूं खंयचें डिफरंट फील्ड म्हणल्यार बरी कंटेंट क्रिएशनाक आयलोय आतां तूं विडियोसान तूं वर्क करताय सो तुवें तुजें टेक्निकल क्वॉलिफिकेशन तुवें कशें अपग्रेड करून काण गेलें एखाद्या वेळार कोणी ह्या फिल्डाक येवचे आसा जाल्यार तांकां कले पुरो टेक्निकल एज्युकेशन गरज पडटा हाचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगताय गी तुम्ही कॉन्टेंट क्रिएशनाक तितलें कांय टेक्निकली तुवें क्वॉलिफायड जायचें म्हण गरज ना वन थिंग यू हॅव टू बी गुड इन टॉकिंग म्हणल्यार बरें आनी गुड इन रायटींग ते दोन हें आसल्यार यू कॅन कम इन टू कंटेंट रायटींग अँड एट द सेम टायम तुका एक्स्ट्रा स्किल्स काले जायचे लायक आतां एक सिनेमोटोग्राफी काले जायचे नाजाल्यार तुवें एक कॉर्पोरेटाक कसं शूट करचें तें तुवें एक्स्ट्रा कोर्सेस घेवन शिकिचे पडटा दिस समथींग इज स्पेशलायज्ड म्हणल्यार बरी सो यू कॅन गो अहेड विथ बट टू आन्सर युअर क्वेश्चन तुमकां एक नॉर्मल रील करचें नाजाल्यार तुमकां रिलांतच ग्रो जायचें ऑर जस्ट टू ग्रो ऑन यूट्यूब यू नीड नॉट हॅव एनी कायंड ऑफ एज्युकेशन बट एज्युकेशन हेल्प्स वेर आय टेल यू एनी थोडे जाणां सांगतात ना हांव PUC हांव युट्यूबाकच वता नाजाल्यार मोठो आतां क्रेज आसता ते मोठो ब्लॉगिंगाक वतात घरा पेरंट्सांनी फोर्स केली बिकॉज आय टोल्ड यू दॅट आय यूज टू हँडल सच इन हें करता वी यूज टू गेट कॉल्स म्हजो पूत घरा फोर्स करता आसा ते GoPro कॅमेरा जायचे बाईक जायचे 3 लाखाचे बाईक जायचे वी यूज टू गेट दीस कायंड ऑफ कॉल्स आय टेल वन थिंग एज्युकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग कितलेंसून बिकॉज इट गिव्स यू पर्स्पेक्टीव टू थिंक बेटर करेक्ट टू डिझायन इवन इन युअर कॉन्टेंट रायटिंगात तुका अंडरस्टँड द कॉन्टेंट अनलायज द कॉन्टेंट हें पुरो करूंक आसा एज्युकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हें अंडरस्टँड करचें यूथ आसूं दी कोण आसूं दी नॉट कोण गे एकलो युट्यूबांत 2 लाख 3 लाख म्हयन्याक अर्न करता म्हणून आनी इट डजंट मीन दॅट यू वील बी गेटिंग द सेम थिंग ही हॅज वर्कड हार्ड इवन ते 2 लाख 3 लाख ही मेळूंक कसो पळय तो डे वनांतून ताका मेळूं ना ताणें कन्सिस्टंटली अपलोड करून घेवन व्हिडिओ ही अंडरस्टूड द ऑलगॅरिदम ही अंडरस्टूड हिज ऑडियन्स कशें चलता कालें चलता तें अंडरस्टँड करून तो त्या लेवलार पावला जस्ट ताजे एक व्हायरल व्हिडिओ नातला इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ एवरीवन ताजे एक व्हायरल व्हिडिओ पळयतात ताजे फॅन्स जातात ताजे पुरो व्हिडिओज पळयतात आनी पळयलो कुठले इट्स इजी एवरीवन थिंक्स दॅट इवन आय कॅन डू इट करेक्ट थंय तो स्टार्ट जावचें इंस्टेड ऑफ दॅट वर्क हार्ड कम स्लोली टू दिस if you're really serious about YouTubing or content creation, come slowly into it. Understand your audience. मागीर तुमकां काले जाय तशे प्रकार करा तुमी बट फर्स्ट इज एज्युकेशन करेक्ट कित्याक म्हणजे सडावत आतां चिंचे आसा भुरग्यांनी जाल्यार आतां एक आयडिया आसा कालेंगे म्हणून सांगल्यार इल्ले टॅलंट आसा इल्ले डान्स करूंक वता आसा इल्ले सिंगींग वता आसा म्हणल्या तक्षण त्यात एका फिल्डान हांव शायन जाता म्हणून सांगून चिंतून येतात पूण थोडे फुडें कान जाता डावन द लायन तुजे जर्नी मुखार वेता आसतना कान जाता तुजें ते स्टार्डम तुका सद्दां उरना आतां ल्हानपणा जाल्यार सडावत पळयल्यात आतां आमचे रियालिटी शोज जाल्यार प्रवीण जातात ल्हान प्रायर सक्सेस मेळटा बट तेणी मुखार वेता आसतना समवेर दे आर लॉस्ट कित्याक आमचे सुमार रियालिटी शोजांनी विन्नर जाल्ली ल्हान प्रायर मस्त सक्सेस मेळ्ळी मागीर तांच्या लेटर स्टेज पळय लायफान ती कई नंतर तांकां पळोवंक ती दिसनात अर्ली सिट्युएशन येवचें आसा देखून एक सांगचें कितें म्हणून सांगल्यार विक्षका लागीं आमच्या एखाद्या युवा जाणां कोणी पळोवन आसत जाल्यार तुमच्या स्टडीजाक पयली इम्पॉर्टन्स दिया थोडे फुडें स्टडीजच लायफ म्हणून कन खाण घेनाका ते न्ही बरें सांगात इल्लेशें पॅशनी जायचें पडटा पूण एखाद्या वेळार स्टडीज आसत तुमचे सांगात तुमची एक डिग्री वा तुमचे एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट तुमच्या हातान आसत जाल्यार एखाद्या वेळार तुमच्या जिणेंत तुमचें पॅशन तुमकां वर्क करूंक जायना जाल्यार एनी टायम तुमकां एक बॅकअप आसलें जाल्यार केदाळे तुमकां बरें म्हूण सांगूंक आमी आशेता तर रॉन्सना कडेन सुमार वेळ आमी उलयलो आमचे सांगात आन आमच्या स्टुडियोंत आसा तर येया आमी आमच्या आना कडेन उलया एकदम अशें रॉन्सना सांगात आमी उलोवन आल्या आतां आमच्या सांगात आन आसा सो हॅलो आन कशी आसा हांव बरी आसा तुमी कशे आसात हांव हुशार आसा तुमकां दोगांयकी सांगात पळयतना डेफिनेटली आमच्या व्ह्युअर्सांच्या तोंडार एक खंडीत जो स्माईल येता म्हणून म्हाका गोत आसा कित्याक रिसेंटली हांवें तुमचो एक व्हिडिओ पळयलो जस्ट आमच्या विक्षक सांगूंक अशें येता तुमी ते एक ब्रँडेड बॅग जाय म्हणून सांगून ते एक घेवचो व्हिडिओ आसा म्हाका गुच्चीचे बॅग जाय म्हणून बॅगाचे मोल 5 लाख पूण पसंत 50 रुपया आसना सो तुमी काले म्हळ्यार ते कॉमेडी सांगाता एक लायफाचे एक एसेन्स म्हळ्यार लायफाचे एक ल्हान सांगतेसो एक लेसन तुम्ही अशें दितात सो तशी एक करीजे म्हणून सांगून तुमकां खंयतून इन्स्पिरेशन येता दोगांय सांगता आसतना कित्याक तुमी दोगांय सांगता भितर येता आसतना यू केम विथ दॅट ब्रॉड स्माईल आनी तुमच्या दोगांचे स्माईल म्हाका बारीक खुशी जाता सो हाचे पडलो सिक्रेट काले सी म्हज्या फेसबुकान एक फोटो आसा वी गो टुगेदर लायक कॉपी अँड पेस्ट म्हणून आमी दोगांय स्माईल करना आसा त्या फोटांत आनी सो दॅट हांवें टॅग लायन तें दिलां कंपॅटिबिलिटी मस्त आसा आमचे मध्ये अंडरस्टँडिंग इज
to the next level म्हणूया. Okay. Okay, there is trust in between us. So that makes us like a type of content करूंक मस्त help करता. Okay. Secondly, तुम्ही ते सांगले गुच्चीचे बॅग. लाईफान जाऊनचें ते म्हणून चिंता कित्याक तुम्ही ते फेस केला आणि सो इट इज रिलेवंट टू एव्हरीवन सगळ्यांच्या घरा जाऊनचे त्याले सिच्युएशन हे सो आमच्या घराय सिमिलर आत्ता तुम्ही त्याच्याकडे या विशयान दिसरले काले कामांत कंटेंट क्रिएशनांत तुम्ही ओट्टूक असतात तुमकां बघनांगे ते लायक टू मच म्हणून तुम्ही ओट्टूक असतात मस्त फील जाता ना आमी काम करतांगी लढाई करतांगी आमी मोगान आसांगी आमकां गोतूच ना कित्याक 24/7 ओट्टूक आसा आमी करेक्ट बट ॲट द सेम टायम वी टेक आवर टायम लायक अलोन टायमी काण घेता आमी सेपरेट टायमी काण घेता आमी एक्सरसाइज ओट्टूक जिम्माक गेल्यार वॉकाक आमी सेपरेट वता सो देर इज समथींग सो आमी आसा ओट्टूक आसा बट देर इज समथींग डिफरन्स भुरग्यां ओट्टूक हांव सेपरेट क्वॉलिटी टायम थोडे फावटी स्पेंड करता तो सेपरेट क्वॉलिटी टायम स्पेंड करता And even सांगचे जाल्यार I don't know if I have to tell this हांव यूथ ओट्टू केल्लें चड मिंगल जाता हांव कित्याक म्हळ्यार हांव ICMांत एनिमेटर म्हणजे इकडचे म्हणजे वाराड्यान ती हांव ICMचे एनिमेटर सो यूथ ओट्टूक हांव चड टायम स्पेंड करता सो तांचे ओट्टूक इंटरेक्ट करून म्हाका गुत्त आसा अँड चढावत आसतना तो खंयचे कामान बिजी आसतना आय डू दीज थिंग्स ऑल्सो सायडीक अँड थोडे फावटी ताणें म्हाका इतलें फ्रिडम दिलां गे म्हाका पिकनिकाक तांचे ओट्टूक वचोंक आसा ताणें सोडलें अँड दॅट इज माय टायम ताचे टायम थंय सेपरेट जाता सो दॅट इज वेन ही इज देर विथ द किड्स करेक्ट अंडरस्टूड हांव 24/7 म्हजे भुरग्यां ओट्टूक आसता थोडे फावटी हांव ऑफिसांनी वचना बट ही वॉन्ट बी देर करेक्ट that is the time when I am with the I mean मुझे काम कालेंगे करते आसा there is also a responsibility हांव सांगना गम्मत करूंक गेले हांव थंय म्हाका तितलेच जाणा भुरग्यांची रेस्पॉन्सिबिलिटी बट ही इज टेकिंग केअर ऑफ माय किड्स सो दे क्वॉलिटी टायमी आसा आमच्या टायमार अलोन टायमी आसा भुरग्यां ओट्टूक टायमी आसा इवन आमच्या दोगां ओट्टूकी टायम आसा सो दॅट वन ते बॅलन्स हांव चिंता चढावत आतांच्या काजारी जोड्यांक समजना कित्याक कंटेंट क्रिएशन विशयांत आमच्या रॉन्सनान बरेंकन सांगलें बट हांव आतां तुमचे लागीं तुमचे कडेन विचारूंक की म्हाका जाय आसलें काजारी जिविता विशयांत तुमी कशें बॅलन्स करता ऑलरेडी यू टोल्ड मी ब्युटिफुली आतां काल आमच्या चढावत कोविड टायमार मस्त जाणांक टायम मेळ्ळो सांगात स्पेंड करून ताचे पयलें काम जातालें गोवा आनी बायल दोगांय काम करचें सांगात टायम म्हणून मेळनातलो बट केदाळा 24 hours सांगात रावंक सुरू जाली हायेस्ट डायवर्स जाल्ले कोविड टायमार हे आमच्या विक्षकांक थोडे फावटी समजून खाण घेवचें पडटा कान जाता म्हण सांगल्यार एक मनीस सगळो दीस सांगाता असल्यार की आमी म्हणटा गॉड जाल्यार 15 लाखचे सड्ड बेगी 15 लागता म्हणून सो चढावत 24 hours सांगाता असल्यार ते इट इज नॉट फन थोडे फावटी इल्ले सो आमी सेपरेशन जायचे पडटा तुमी सांगल्या प्रमाणे जिमाक सांगाता गेल्यार वॉकाक थोडे फावटी सेपरेट येताना आमकां आमचेंत म्हणलें थोडे फावटी फ्रिडम जायचे पडटा सो यू ब्युटिफुली सेड दॅट अशें म्हणटा आसतना आनी म्हाका सांग तुका आतां एक या तुज्या काजारी जिवीत आतां तुमी 2017 तुमी काजार जाल्ले आतां म्हणून दिसता आतां 8 वर्सांचे सांगाता लग्न जिवीत तुमी इतलें पुरा सांगाता करनासतना तुका थोडे फावटी बोगानांगी इट्स लायक थोडे फावटी ओवरवेल्मिंग जाता म्हळ्यार हेणें भुरग्यांचें करीचें हेणें कामाचें करीचें हेणें तरी पुरा करीचें केदळा म्हणी चिंतलें गे सगळें सोडून काही म्हणी वेता म्हण सांगून चिंतलें गे आनी त्या सिट्युएशनांत तुवें तें कशें हँडल केलें करेक्ट हांवें चिंतलां मस्त पेटी चिंतलां पुरो जाता म्हळ्यार ते आउटबस्ट राग फॉर्मर येता कित्याक म्हळ्यार आय एम व्हेरी एक्सप्रेसिव्ह म्हणजे खंयचें इमोशन जावन दी आतां तुमी कालें सांगतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां आयलें सो आय एम व्हेरी एक्सप्रेसिव्ह लायक कसलें इमोशन जावन दी तें उठोवन दिसता म्हज्या तोंडार सो तोंडार उठोवन दिसता अँड इवन आय एक्सप्रेस इट ओपनली तो करना तें बट आय एम व्हेरी एक्सप्रेसिव्ह सो म्हाका कालें ते इरिटेशन जाल्यार राग करता ना कालें करता फील जाता हांवें कितले फावटी सांगलां लायक हांवें सांगचें जाल्यार आमी आय थिंक स्टार्टिंग हनीमुनाक गेल्ले ओट्टूक ताचे उपरांत आय थिंक आमी मस्त रेअरली आमी वचोंकूच ना खंय भायर भोंवूंक म्हण भुरग्यां ओट्टूक जाल्यार आमी आय थिंक 1 holiday वी टूक 2 दिसाचे ते बट वी हॅड अ कपल म्हळ्यार म्हजे भाव आनी म्हजी वनी आसली तांचे ओट्टूकूच बट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंक म्हूण 1.5 दिसांक आमी गेल्ले गोवा सो ते सोडून एक 2 फॅमिली पिकनिकाक ते फॅमिली 3-4 फॅमिली ओट्टूक गेल्या सोडून आमी जावन खंय वचोना आय स्टील टेल हिम दॅट लायक आमी खंय ताका सांगते आसता आमी खंय वचोना म्हाका खंय तुवें आपन व्हरना इट इज 8 years ते फिलींग खंय आसा बट ताचे की चड
वी नो वॉट वी आर आम्ही दोघांमध्ये कितले कम्पॅटेबिलिटी आय नो डाऊन द लाईन काही म्हणे आमकां वचूंक मेळटा म्हाका गोत्तच बट स्टील ताका सांगची म्हणजे ते ड्युटी न्ही सांगूनच रावचे ना थोडी पुढे खालं गो एक सांगचे असता गोवाक तू खाली सांगल्या जाल्यार तू करता काय ते 6 महिन्या केवटी एका वर्सा केवटी ताका उरडास करची गरज ना म्हणून काय असता सो वी नीड दॅट ब्रेक ते ब्रेक जायचे पडटा थोडे बटे इट इज टू मच म्हणून जाता इट इज आय मीन सगळ्यांक हें जावचें म्हणून चिंता म्हणजे आमच्या प्रायाच्या मिडल एजांक आनी एक सांगूंक कशें येता आय थिंक युथांक आसा प्रायाच्यांक पुराय जाण कावन्सिलींग ते पुरो आसता इवन इगर्जेन तुमी पळयल्यार देर इज समथींग लायक हें कॅम्प तें कॅम्प ना हें टॉक तें टॉक बट हांवें पळयलां काजार रिजॉर्टांक म्हणून नासता बट मिडल एजाच्यांक म्हणून कांय आसना सपरेट आतां बायल मनशांक म्हणून नासता बट एक 30 to 40 त्या एजांत मस्त कन्फ्युजन तुमच्या लायफांत आसचें मिड लायफ क्रायसीस म्हणटात सो त्या एजाच्यांक खंय तुमकां कावन्सिलींगय मेळना ना खंय एक टॉकय मेळना सो नथींग देर इज नथींग सो हें आमीच हँडल करतना देर आर मेनी थिंग्स दॅट हॅपन्स विदीन अस तशें म्हणटा आसतना म्हाका एक सवाल सुमार तेंपातून म्हज्या मोतीन खावन आसा सो हांव ताका आन्सर म्हणजे त्या फायंड आउट करून ट्राय करना आसा बट म्हाका तुमची एक व्यू पॉयंट समजून काडोवचे खातीर तुमकां ते सवाल विचारता आमचे ते इंडियन फॅमिली सिस्टम आमी खाण गेले जाल्यार ल्हानतावन भुरगीं व्हड जातात आवय बापायच्या पासलेंत सो आवय बापाय म्हूण सांगता आसतना आमकां शिकयना की खाली जावन दी व्हडांक रेस्पेक्ट दिवचे ती ते सोमांगी फोटीगी काले म्हणटात ते सूख गी समजणी आमकां दिनात बट दोड्डवरेल्ला जाणरू ताणी सांगने सत म्हणल्यार बरी आमकां खाली जाल्यार एक्सेप्ट करून शिकयला आमी त्याच मेंटॅलिटीर वाडोवन येता भुरग्यांचे काजर जाता भुरग्यांचे काजर जाल्या उपरांत ती सडावत आमची जॉयंट फॅमिली जाता कितले न्हय म्हूण सांगल्यार माय मामे घरात आसतातच तेय जाणां जाता बायल काजर जावन येता ताणें तातून पुताक आवय बापायची जबाबदारी ताणें तावन बायलेची जबाबदारी घरची जबाबदारी पुरो आसता एक 2 या 3 वर्सां भुरगीं येतात सो म्हाका खंयी एक कडेन बघता गे हे घोव बायलेच्या रिलेशनशिपा वयर आमच्या इंडियांत चड फोकस जातात ना म्हळ्यार ल्हानपणांतावन आवय बापाय जायचे व्हड जाल्या उपरांत आवय बापायची जबाबदारी म्हणून येता आनी तातून भुरगीं जाले उपरांत भुरग्यांची जबाबदारी म्हणटा आसतना घोवा बायलेची रिलेशनशीप खंयी आमी ह्या दोनां मदें खंयी आमी चेंज जाता सो ह्या एका सिट्युएशनाक आमच्या इंडियन मेंटॅलिटींत कशें आमी एक बरेंपण हाडी येता म्हणून तुमच्या प्रमाणे तुवें सांगचें जाल्यार काले म्हणून कशें हे सिट्युएशन सगळ्यांच्या घरा जावचें इवन वी फील दॅट काजर जाल्यार फुडें प्रेशर हा भुरगीं जायचे विदीन 1 year भुरगीं जातल्यार आमची भुरगीं ना समाजही सांगता घरची सांगतात आय एम नॉट टेलिंग आमची म्हळ्यार म्हज्या घरची ना ताच्या घरची एवरीवन स्पीक्स एवरीवन इट इज अ नॉर्मल इंडियन मेंटॅलिटी म्हणून सो काजर जावनच्या म्हणसर तेय प्रेशर काजर जावन चेडवाक ना चेडो 30 जालो आनी की काजर जावन ते प्रेशर काजर जाल्ल्या उपरांत भुरग्यांचे प्रेशर सो ते पुरो आसता ताचे उपरांत आय थिंक मेन्नांक चड ते प्रेशर पडटा कित्याक म्हळ्यार तिशीन तावन ताणें जोड हाडीचे घरा ताच्या माथ्यार आसता आमी तें प्रेशर घालनातले रितांच्या मोतीन तें आसता हांव जोडटालो घरा सो आय एम द प्रोवायडर सो हांवें जोडीचे एक बायलेचें किरकिरी ओके तिशीन पेरंट्स जाल्यार तांचें आयकच जबाबदारी हा सो थर्डली भुरग्यांचें कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार इट इज नॉट लायक आमी आसतना खंयच्या एक स्कुलाक गेले आमी शिकताले बट ना आतां तशें न्हय आतां तूं 24/7 तांचे तो आसाचे एक अँड तांचे स्कुलाचे फीज ते म्हणटा इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मॅन म्हणून दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार तो सँडविच जाता पुरांच्या मध्ये सँडविच जाता सो आय थिंक थंय कम्स द रोल ऑफ अ वायफ वेर आमी दोगांयनी एक ना एक दीस देर कम्स अ टायम लायक तूं 24/7 मोगान रावंक जायना तुका ते एक ना एक हांव सांगता वील हॅव आर्ग्युमेंट्स डेली म्हणटा एक ना एक ल्हानशा विशयांत आर्ग्युमेंट असतात काय ना तू आज दूध हाडू नाही म्हणलें आर्ग्युमेंट असता सो असतात इन हजबंड अँड वायफ रिलेशनशीप असतात बट ते म्हणतात पळय बेड्डा वेच्या पयले तुवें तुमचें सॉर्ट आउट करीचें म्हणून ते सत गे वय गे उरतना बट आमचें ते दाडात सॉर्ट जाता 1-2 सेकंडाक आमी आर्ग्यू केले नेक्स्ट सेकंडाक काल उलयनाय तूं तशें तूं काल उलयनाय तितले ल्हान मॅटरा बेजार जाले गे तुका सो वी सॉल्व इट देन एंड देर एंड देन गो आय थिंक दॅट इज द एसेन्स ऑफ लायफ आनी तशें तुमी मुखार उर्जे सोडना आय डोंट नो एनीथिंग एल्स आतांच्या काळार म्हाका कांय सोल्युशन दिसना इट इज द दोगां मध्ये अंडरस्टँडिंग कशें आसाचें तितलें कोणीय टच करण्यातलो टॉपिक आज ॲन टच केला आमच्या प्रेक्षकांनी ते ऐकलेंगी नागी समजून खाणी नागी गोत्त ना ताणें सडावत सांगलें आमी स्त्री आमच्यान मस्त उलयता स्त्री आपले घर सोडून येता घरांत येवन काम करता भुरग्यांक सांबाळटा गुरवार जाता फिजिकल प्रॉब्लेम आसता सगळे स्त्रिया विशयांत आमचे फेमिनिजम आमी मस्त उलयता
पूण एक दादलो कशें कश्ट जाता दादल्याक एका बायलेचो सपोर्ट कशें गरज आसा म्हणल्या विशयान आनंद आज ताणी उलयता उलयतना सांगलें जाल्यार तो एक टॉपीक तुवें टच केलो सो तुका एक त्या खातीर हांव एक सल्यूट म्हणून कशें कित्याक चडावत आमच्या समाजांत दादल्याक आमी चिंता तो मस्त स्ट्रॉंग ताणें रडोन उजो ताका इमोशन्स एक्सप्रेस करूंक आमच्या सोडिनात अलेपूर आसता आसतना तो एक टॉपीक तुवें टच करन आय थिंक रॉन्सन यू आर रियली लकी टू हॅव हर बट द सेम टायम थोडी किरकिरी आसता म्हळ्यार एज अ फिमेल एज अ वायफ म्हाका हे समजता कित्याक आमगेर तशेंच आमी कितलो मोग करता म्हूण सांगल्यार आसा पळय ते थोडे पुटे एक लल्लान विशय म्हळ्यार दूद हाडून म्हूण सांगलें कन्फ्यूज तुका सांगलें हाडूंक ताका आमचे कडेन झगडे जावचें आसता बट पूण केदाळ एक कपल तांचे मध्ये फ्रेंडशिप कित्याक म्हळ्यार हांवें सडावत म्हजे कशें नेतेले हांकां हांवें सांगचें कितें गे म्हण सांगल्यार तुमी दोगां केदाळ फ्रेंड्स जातात एक फ्रेंडशीप म्हणल्यार केदाळ तुमचे मध्ये बॉन्ड येता संवसारांतली खंयची सकत ती त्या घोव बायलेक कितले प्रॉब्लेम असल्यार तुमकां सॉर्ट आउट करूंक इजी जाता म्हण सांगून सो तुमी सांगल्या प्रमाणे तुमच्या फर्स्ट मुलाखतींत तुमकां एक ते कनेक्शन म्हणून फील जालें ते बॉन्ड तुमचे मध्ये आयले आनी सडावत जावन आमकां स्त्रियांक आमी सांगता एक जाल्यार आमचे मोती दुसऱ्यांत आसता ओके सो दादल्याक तू खाली सांग तो स्ट्रेट ते मात्र समजता बट आमच्या मतीन वेन यू लाफिंग रांदून हांसून आसा पूण आमच्या मतीन काल आसता गे म्हण सांगल्यार खंय आमा म्हण सांगल्यार खंय जाता म्हण सांगता पूण आमच्या मतीन ते एक फिक्स्ड एक आसता तशें आसतना आतां ते घर्शण चान्स आसता तूं म्हाका समजून खाणगे नाय तुका हांव वर्थत जायना हें पुरो सांगचें जाल्यार आसता सो अर्ली एक सिट्युएशन येता आसतना झगडी जावची असतात सो एक फ्रेंडशीप क्रिएट कशें जाता तुमी तुमचे फ्रेंडशीप क्रिएट करूंक समटायम्स काय जाता म्हळ्यार कनेक्शन देवाचे आशिर्वाद ऑटोमॅटिकली जावन वता बट हे एफर्ट म्हळ्यार हे एक रिलेशनशीप कंटिन्युअसली आत्ता एका स्टेटर दवरूंक एफर्ट कितले घालचे पडटात हाचे विशयान म्हाका सांगता गी सो म्हाका आनी ताका 5 वर्सांचे गॅप आसा सो आय एम 5 years यंगर टू हिम तशें म्हणटना ते कम्पॅटेबली येवंक सादत ना करेक्ट बिकॉज तो दुसरें जनरेशन म्हणटा हांव दुसरें जनरेशन म्हणटा सो हे झगडे केदाळे जाता म्हाका समजोन काणगे नाय तोय सांगता तुका कळोगूच कळटा म्हणजे कश्ट कळना हांव सांगता तुका समजोवंकूच समजना तशें जावन सगळो दीस रडोन बसलें आसा हांवें that happens in every relationship तशें म्हणल्यार कुडले तुवें वचोन डिवोर्सूच फायल करीचें म्हणून न्ही करेक्ट देर इज समथींग यू सिट अँड टॉक म्हणचें ताका सो हांव कालें करता म्हळ्यार तो येवनच्या म्हणसर हांव ताका नॅक करनूच आसना हां फस्ट इल्ले वेळ येना गी मागीर हांवूच वेता ताचे लागीं काल्याक येवं नाय देही लढाई हांव सुरू करता झगड्यांत हांवूच सुरू करता बट आय मेक शुअर वी सिट फेस टू फेस करेक्ट अशें बसोन अशें दोगांय फेस टू फेस बसता कोणी आसनात नो आमी आमच्या भुरग्यां मुखार लढाई करचे उणें करता अवॉइड करना बट अर्ली सिट्युएशन आसता केदाळा आमी दोगांय उलयचे म्हण आसतना आमी कोण्णा की मुद्दे येवंक सोडना एका रूमान बसता आमच्या रूमान बसता I make him sit there and I sit here and we discuss काल झालं आमच्या मध्ये काल लेक्चर no he also tells that अशें झालं अशें we like फुल एक फ्लो म्हणल्यार अशें झालं देखून आमकां अशें झालं सो आनी मुखार कशें अवॉइड करयात दिस वी डिस्कस वी कम टू अ कन्क्लुजन ताचे उपरांत हांवें समज म्हजो न्हवरो हो शो पळोवन आसत जाल्यार आय एम शुअर आनी सडावत न्हवरे कोण शो पळोवन आसत आसा पळय तुमच्या बायलांक काणगे सांगता बसून तुम्ही हो एक एपिसोड पळया आनी तुमच्या घरांत ते सडावत प्रॉब्लेम कंटिन्यू जावन सॉल्व जाता कित्याक हांव रिलेट करूंक शकता जे आनंद म्हाका सांगलें सडावत जावन झगडा म्हणजे इल्ले मुणी झगडा पूण ते झगडल्या उपरांत तो इगो म्हणलो इल्लो पयस काडना सापडा वचून उलया म्हाकाय तशेंच म्हजो न्हवरो खाने करता हांवें झगडल्यार आमचे मदीं खाने झगडे जाले जाल्यार ही विल गो इन टू अ सायलेंट म्हणजे ताचे कशें म्हणल्यार तो सायलेंट रावता सकट दादले मनीस सेम ऑलमोस्ट पूण म्हाका कांय जाता गो ताचे कडेन उलयना जाल्यार म्हाका जायना यू कॅन रिलेट व्हेरी वेल सो म्हाका जायना हांव खाने करचें करता हांवें वचून मागीर कुट्टून उलोवन बट खाने घे म्हणून सॉर्ट करचें प्रॉब्लेम आसा वय झगडें जाल्यार येवना ते सॉल्व करून काडूनचें व्हेरी इम्पॉर्टंट नाल्यार काम जाता तुमी तेंत भितरल्या भितर तेंत तुमी दांबून धरतात इगो धर्मान उलयनात वा उलयल्यार पाड जायत म्हण सांगून केदां सायलेंट तुमी रावतात रिलेशनशीप पाड जावन सडावत घरांनी प्रॉब्लेम जावचे ह्या एका कारणा खातीर इवन तुका आय एम सॉरी या प्लीज काल म्हळ्यार तुका इंडिव्हिज्युअली प्रॉब्लेम जाता यू गो इन टू डिप्रेशन करेक्ट यू गो इन टू एंग्जायटी तुका एंग्जायटी पॅनिक अटॅक्स हे जावचे पुरो केदां लागोते तूं कालें तुजे भितर दवरता ना करेक्ट डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड तूं सांग न्ही तुजो तो आनी मोरच्या तुजे वाटो तासता तो सो ही इज द ओनली हांवें तें एक सांगिचें आवय बापाय ओट्टूक आसनांत ओके
your kids won't be there with you. It is only your life partner who is there until तुका काल झालं रे तो या ते तुझे सांगत असता ते सोड nobody else will be there with you. So keep that in mind. So openly काल जाय ते तुका सांग. So that is how our relationship is open. It is like I openly सांगतो त्याच्याकडे काल सांगू की मका बॅन आण त्याच्याकडे because ताणे मका ते अनेक ताणे मका ते फ्रीडम दिला स्टॉक थोड्या घरांनी ते असाना लाईक तुला म्हाका रेस्पेक्ट दिवचे ते आनी असता आय गिव रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट दिना म्हणना तोय म्हाका तशेंच रेस्पेक्ट दिता सो वी बोथ हॅव आवर सेल्फ रेस्पेक्ट अँड वी बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर सो ते पूर असला मोग असा रेस्पेक्ट असा ट्रस्ट असा एव्हरीथिंग इज देअर इन बिटवीन अस दॅट इज वाय वी आर लाईक गोईंग टुगेदर अदरवाइज वी वुड करेक्ट कित्याक म्हणल्यार हर एक कडेन आतांच्या जोड्यामध्ये पळयला आतां जोड्यामध्ये जावचें तें कांय जाता की म्हण सांगल्यार हांवें लास्ट टायम म्हज्या आर्टिकल ताच्यात वयर बरयलें सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ ऑब्जेशन हाच्या दोनाय मदें आजची गीट तो मस्त पातळ गीट तुका गोत्तू ना की तुजो सेल्फ लव केन्ना सेल्फ ऑब्जेशन जावन सेल्फ डिस्ट्रक्शनाक बेता गे म्हणटा सांगून आमकां समजूंक बारीक आसा देखून आमी केदाडा आमच्याच ते विशयान आमी समजून काण घेता तेतलो आमकां दुसरे व्यक्तीक समजून काणोवंक बारीक जाता सो I had a wonderful time. आणि सगळ्याच्या केसड हांव तुमचे व्हिडिओ पळोवच्या प्रास तुमकां लाईव्ह सांगता रावन हांव मस्त हसलें आनी आमच्या प्रेक्षकांनी पळोवन हसून आसत म्हणून हांव खंडीत जावन येवपाक येता सो ॲन आनी रॉन्सन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना निमाणें ह्या सेगमेंटांत सडा वता हांव चिंता हांगा आनंद चड उलयता म्हणून दिसता खंडीत जावन बिकॉज वी विमन अंडरस्टँड आर मेन बेटर सो देखून तुमकां आमच्या वीक्षकांक एक संदेश दिवंक आसा जाल्यार तुमच्या मॅरीड लायफा विशयान तुमच्या कंटेंट क्रिएशना विशयान तुमच्या रिलेशनशिपा विशयान इन टोटल आमच्या प्रेक्षकांक तुमी काल सांगूंक कशें एज अ फायनल मेसेज कंटेंट मॅरेज विशयान तूं सांग अंडरस्टँडिंग अगेन ओके कंटेंट विशयान एनीथिंग तुम्ही स्टार्ट करशी जाल्यार मेक शुअर यू स्टार्ट फ्रॉम स्लो लो लेवल तो स्टार्ट करा बट बी कन्सिस्टंट तितलो सांगचे बी कन्सिस्टंट ओके काजरा विशयान सो काजरा विशयान सी वी आर नॉट आमी 8 वर्सां जाल्ली काजर आमी काय एक्सपर्ट न्ही केंच्यान ती सो सांगचे जाल्यार आमकां फॉलो करनाका तशें म्हळ्यार फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बट डोंट फॉलो अस इन रियल लायफ अळे देर इज अ डिफरन्स बिटवीन रियल लायफ अँड रियल लायफ करेक्ट आमी दाखोवचे इट इज जस्ट फॉर फन फॉर यू टू लाफ तुमकां एंटरटेनमेंट करूंक नॉट तुमी घरा वचून तेंत करा म्हणूंक न्ही सो जोकाक जोका बरी काण घ्या कॉमेडी बरी काण घ्या सो आर लायफ इज डिफरंट आमी काले आमच्या लायफान करता सो दॅट इज डिफरंट वी डोंट एवरी सगळ्या दिसा तशेंच लढाई करना तशेंच तें करना आसना थोडं पुटी जाता दॅट इज फायन बट हांवें सांगलां बरी अंडरस्टँड ईच अदर वेरी वेल एक ट्रस्ट आसा मेनली हांव सांगचें मोगाचें की दर इज अ ट्रस्ट फॅक्टर आसा पळय दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार त्या विशयान तर मस्त झगडी आतांच्या काळार जावचे आसा ट्रस्ट ना एकामेकांत लागीं because I think you don't trust yourself, that is why you don't trust the other person. So trust each other completely. Blindly म्हणना blindly trust करनाकात but completely काय दुबाव नासताना ताचे वयर एक पातयणी दवरा. He will understand, he or she, anyone, he will understand you better. बरें करून अर्थ करून काण घेता ती तुमकां ना म्हणून न्ही सो दॅट ते ट्रस्ट तुका पाटी मेळटा इवन ती तुमकां ट्रस्ट करूंक सुरू करतात सो दॅट इज वन थिंग काजरी जोडा मध्ये एक आसा जे म्हणून दॅट्स ऑल आनी कांय सांगूंक ना म्हाका ओके ब्युटिफूल देखून वीक्षकांनो तुमकां आज बऱ्यांतले बरें कंटेंट मेळ्ळा म्हणून हांव पाती येता हांसोवंकय मेळ्ळा हसता हसतानंत मध्ये जिणयेचे ल्हान संगतींनी आमी कशे आमचे काजारी जिवीत वा आमचे कुटुंब जिवीत बरें करयत म्हणलें बऱ्या तरेन सांगलां काजारी जिवीत आतां 38 वर्सांचो अनुभव जाल्यार कित्याक थोडे फुडें आमचे कोंकणीन तें सांगचें आसता 12 बाळान जालें 1 बाळान जाल्यार शिकयतलें म्हूण सांगून पूण ते 12 बाळान जाल्यार नॉर्मल बाळान जावन 1 बाळान जाल्लें सिझेरियन जाना जाल्यार तांची एक्सपिरियन्स टोटली डिफरंट आसूंक पुरो देखून काजा जावन कितली वर्सां सांगात रावल्यान म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही ती इल्लीशी वर्सां जाल्यार कशें ते सांगातपणां जिवन आसात खंयच्या रितीन ते समजणेन जिवन आसात म्हणलें ते चड इम्पॉर्टंट जाता त्या देखून रॉन्सन आनी ॲन सो ॲन सुरू जाताना ताकेर जालें नांव रॉन्सन एंड ॲन तुमकां हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा की त्या पयशिल्ल्या उडपी तावन आमच्या त्या बिझी शेड्युला मध्ये तांचे काम पुरो सोडणें भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडना येयल्यान तांच्या भुरग्याचो फाल्यां आमी म्हळ्यार शूटिंग आज करना जाल्यार फाल्यां तांच्या भुरग्याचो बर्थडे आसा जाल्यार सक्कट तयार सोडून ती आमच्या खातीर इतल्या पयस सकाळींच्या नंतरच्या तशेंच आमच्या कोडयाच्या ट्रॅफिकाक शिरकोवन ते हांगा येवन पावल्यात सो थँक्यू व्हेरी मच आमच्या सांगता टायम स्पेंड केल्ल्या खातीर आमच्या प्रेक्षकांक खंडीत जावन लायक जातले म्हणून हांव पाती येता सांगत आसता द फॅट डॅड प्रोजेक्ट म्हणल्या नांवा काल इंस्टाग्रामार तांचे व्हिडिओज येवनच असतात दयाकन सबस्क्राईब करा फॉलो करा तांकां आनी तांचे कंटेंट पळोवन रावा आमी पळोवन आसा तांकां
देखून कशें जालें म्हूण सांगून कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिया एखाद्या वेळार आनी कोणी आमच्या समाजांत आसात तांकां आमी हांगासर आपोवन हाडना तांचे सांगता वो एक व्हिडिओ करी जे कार्मेल कॅफे करी जे तुमकां मन आसा जाल्यार आमकां बरोवन तिळसिया सांगातच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा कार्मेल किरण मिडिया तावन बऱ्यांतले बरे कंटेंट खाली कार्मेल कॅफे मात्र न्ही देवाचे उतर जावन दी उरले मस्त कंटेंट हांगासर येवन आसात देखून कार्मेल किरणाक तुमी सबस्क्राईब करा आणि येवच्या हप्त्यांत परत नव्या एका सैर संगत हांगासर हांव आसतली तवळ पर्यंत पळोवन नंतर हांव कार्मेल किरण समेस्तांक देव बरें करूं.